करवळ डेपो जस्ट आमची गाडी हांगासर एक्सिडंट जाले म्हणजे कशें आसा की जेन्ना आमचे ड्रायव्हर कंडक्टर जेन्ना काल आमच्या ड्युटेक चडलेले ते आपले प्लेसीचेर जेन्ना काल जेन्ना गेले आमचे ते व्यवस्थित रावन जेन्ना मागीर दुसरे दिसा नेक्स्ट डे सकाळी जेन्ना ते मोर्जे जेन्ना आयले तेन्ना म्हणजे हांगासर जे पॅसेंजर आसता तेन्ना पॅसेंजरांक बी आमी व्यवस्थित देवयले तेंच्यांनी मागीर दुसरे दिसा ते ऑफ जावपाचो टायम आसता म्हणजे जस्ट आयज सकाळी ते म्हणजे अचानक कितें तरी घडल्या कारणा खातीर ताका ह्या झाडा खातीर जे दिसता म्हाज्या फाटल्यान जे झाड आसता किंवा गाडी आसता ती अशी डॅमेज जाली म्हणजे ताका एक्सिडेंटली जाली आतां कितें रियल थिंग जालें तें एक्चुली तांकांच खबर आसता तशें म्हणजे ते मातशे इंजर्ड जाल्या आनी तांकां आमी जस्ट आतां हे आरजी हॉस्पिटलांत तात्पुरते वांगडा इमिजिएट एडमीट केल्या आनी आतां आमी तांकां बांबोळे शिफ्ट करता मागीर जे डिटेल जे कितें आसता जेन्ना ते इंजर्ड जावन आतां जे मातशे अनकॉन्शियस सुद्दां आसा ते मागीर सारकें जाल्या उपरांत आमकां सुद्दां म्हणजे तेंचे कडल्यान आमी स्टेटमेंट घेतले क्लियरनेस घेतले पण जेन्ना जे आमकां डिटेल मेळटले तेन्ना आमकांकूय सुद्दां म्हणजे डिटेल मेळटले अशें हेच कितले जाय म्हाजें सांगपाचें आसता आमकां. सो नांव सांगू शकता तुमी? नांव तो आमचो शेटगांवकर सुनील कोरकडकर कंडक्टर आणि मुकेश शेटगांवकर आमचो तो ड्रायव्हर आसता आणि त्या शिवाय आनी एक आमचो ड्रायव्हर जे ड्युटेक येतालो ते गाडीन आसा तो मातसो ताका जस्ट व्हडलोसो मार लागूंक ना पण तो एडमीट आहा तसो हॉस्पिटलांत. तेजें नांव ताजें नांव प्रज्योत बाळे म्हणून.